उदकाचो प्रॉब्लेम आहा हो प्रॉब्लेम तुम्ही कसो सॉल्व करतले? हरमलचे प्रॉब्लेम हय हरमलचे हरमलचे मोबायल खंय पुरवठा करून आनी फुडें वाडून सोदतले ते. तशें तेका लागून तुमी मांद्रे बी बंद घालचे ना न्ही? तांकां खूश करच्या खातीर मांद्रे बी बंद घालचे ना न्ही? मांद्रे बंद करचे ना, टोटली बंद करचे ना ते. तेका लागून एक नवी स्टायल टोटली बंद केले ते एक प्रॉब्लेम सोंपतले आनी दुसरे प्रॉब्लेम सुरू जातले न्ही ते. हां आनी इट विल टेक फॉर मी ओनली. हरमल गांवांत सध्या पाण्याची समस्या इतकी निर्माण जाल्ली आसा की बऱ्याचशा भागांनी हरमलच्या पाणयाचो एक थेंब सुद्धा येना. जर पयऱ्यान पाणी येता तर पाणी सुद्धा लोकांक मेळना. त्यामुळे लोकांची इतकी हालत जाल्ली आसा. बरेच फावटी त्यांनी आमच्या त्या भागाच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक हो विषय हाडलो. ग्रामसभेक हाडून आमदारांच्या निदर्शनाक हाडून दिलो. आमदारांच्या निदर्शनाक हाडून आमदार सुद्धा येयलो. आमदारान सगळे जे इंजिनियर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचे जे येई जेई आसात त्या सगळ्यांक हाडून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर तांकां सजेशन दिला. तरी तेंचे कडेन हो प्रॉब्लेम सुटावो जावना. आनी परत 2 वर्सां जाली ह्या गोष्टी परत हो आसा तसो प्रॉब्लेम चालूच आसा. त्यामुळे काल जी आमची हरमल पंचायतीची ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेत लोकांनी पंचायत मंडळाक धारेर धरली की पाणी समस्या तुमकां कशी सुटना हाचं कारण काय आणि तुम्ही ताका जबाबदार आसा. लोकांनी पंचायत मंडळाक धारेर धरली. त्याबरोबर लोकांनी मागणी केली की आम्ही 27 तारखेक येता त्या 27 तारखेक म्हणजे परवा हरमलचो जो मुख्य भाग आसा तिठो मेन जंक्शन आसा तो आम्ही रोखून धरतलो. एकय गाडी थंयसून पास जावची ना. वाहतूक पूर्णपणे रोखली जातली आणि ह्याची जबाबदारी पंचायत मंडळाचेर दिल्या. पंचायत मंडळान ताका आमकां सपोर्ट दिवपाचो निर्णय दिला आणि ग्रामसभेत हो सगळो निर्णय जाल्लो आसा. आणि 27 जर पाणी प्रश्न सुटाव जालो ना 27 तारखेपर्यंत तर 27 तारखेक हरमलच्या तिठार आम्ही हरमल गावचे नागरिक पंचायतीच्या सहकार्यान आम्ही रास्ता रोको करतलो. बरी रात्रीचे बी दिसाची रात रात शकताली आणि जेन्ना 12 सालाक विचारलं 12 सालान विचारलं त्यापासून हांव म्हाका दिवचे प्रॉब्लम जावंक लागली. फक्त म्हाका यो हे म्हणचे म्हाका यो म्हणून आपयलो. हांव वचता मागीर तें म्हाका येता येयल्लो आसलो हांव वचना. अजून म्हाका आपयता पंचायत आपयता आमचे सर आपयता हांव वचना. तितून पूण आतां म्हाजी प्रॉपर्टी जी आहा न्ही आमचे सगळे पब्लीक म्हणजे आमचे भाव उदी मेळोन ही म्हाजी इच्छा. तू तुजी प्रॉपर्टी दिवपाक रेडी आहा? प्रॉपर्टी म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी हां म्हणजे कोण दिना रे प्रॉपर्टी तरी आसतना फक्त एडिशन इतलें सांगता एडिशनल बोरवेल मारपाची गरज आसा. आनी जाचे खातीर आमचो बाब शरद आहा पळय भाटकार तांणी दानपत्र दिवपाची रेडी जाल्ले आहा. म्हाका ती जाता ती बेगींतली बेगीन जाय म्हणून एश्युरन्स घेतला. आमचे ई हांगा आसात तांच्यांनी ती कन्सर्न कंपनी जो आहा पळय ओनर ताची आत्ताच उलयल्यात. परवा सकाळी ती सगळी मशिनरी घेवन ती बोरवेल मारपाक हांगा हरमला गाडी पावतली आनी परवा तें बोरवेल मारपाचें काम सुरू जातलें जेणे करून एडिशनल जे उदक आमकां जाय फ्लो उदकाचो तो थंयच्यानय आमकां मेळटलो. 8 दिसां भितर बोरवेल रेडी जातलें म्हणजे परवा सकाळच्यान काम सुरू जातलें. 8 दिसां भितर एक्चुअल फंक्शनींग जातलें. आणि ह्या उदकाचो प्रश्न आहा न्ही हरमलच्या तो कसो कितें तो परमनंट सोल्युशन काडपाक ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिले आहा. 27 तारखेक जो मोर्चा वचपाचो आहा 27 तारखेचो मोर्चा कोणाक इच्छा आसा ते आमी बंद करूं शकना. आमचें काम लोकांक उदक दिवप ताजे खातीर 27 तारीख मोर्चा करूं जाल्यार 28 करूं आमकां कांय देना देणे. आमची ड्युटी इतलीच जे मोर्चा हाडटले ते आसता आनी बाकीचे जे गांवचे लोक जे आहा पळय सगळ्यांक उदक दिवच्या खातीर ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला आनी तांच्या कडसून एश्युरन्स घेतला फाल्यां सांज पर्यंत ज्या गांवां म्हणजे ह्या गांवांतल्या ज्या भागान उदक ना त्या भागान फाल्यां सांज पर्यंत उदक पावतलें आनी ताका चॅक करपाक पर्सनली हांव येतलें तांचे बरोबर.